सादुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जीवनपण ना म्हणटात। जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, मोजेसान अशें बरयलां, भुरगीं बाळां नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायले फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावा ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची। तर 7 भाव आसले। पयले एकले बायले लागीं लग्न जालो आनी सोसोत नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय सोसोत ना जाली, आनी तसोच तिसरो, आनी जिन्सी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगीं बाळां जाले ना। सगळे वण निमाणी बायलूय मेली। तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटोच पुनर्जीवनपण सगळीं नव्यान जीवन जातली तेन्ना तांच्या भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली। आनी जेजून पोरतीपालून ताका म्हणलें, पोत पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पोत बी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय। मेलेल्यांतलोनी नव्यान जीवन जातोच दादले तशे बायलो लग्न जायनात, बगर सर्गीच्या दुतां सारकीं जातात। मेलेल्यांचे पुनर्जीवनपण संबोधीन पळोवया। आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जॅकोबाचो देव हांव अशें देवान मोजेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार खबर मेळटा। थंय तुमी वाचूंक ना बी। मेलेल्यांचो न्हय बगर जिवी आसलेल्याचो देव तो। तुमी भोव चुकतात।